मांद्रे पंचायत वाठारांतली सैम सुंदरताय तिगोवन दवरचे खातीर तशेंच गांवची सर्वांगण उदरगत करचे खातीर नितळ आनी शिक्षीत उमेदवारांक वेंचून हाडपाची गरज आसा। फाटल्या 5 ते 10 वर्सांत वेंचून आयिल्ल्या पंचां कडल्यान गांवांक धोको आसा। लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण गांवांत बिगर गोंयकार व्हडा प्रमाणांत घुसल्यात। तांचो बेकायदो वेवहार वाडला आनी हे खेपे मांद्रेच्या सुजाण मतदारांनी दोळे उक्ते करून मतदान करचे असो उलो मांद्रेच्या थळाव्यांनी मांद्रेकारांक मारला। गोंयांत 10 ऑगस्टाक जावपी पंचायत वेंचणुकेक 5000 पेक्षा अधिक उमेदवारांनी भाग घेतला। जाल्यार गोंय विधानसभा अधिवेशना पयलींच काँग्रेसा मदीं पडिल्ली फूट जनते मुखार आयिल्ले वेंचणुकेक काँग्रेसच्या उमेदवारांक चडशीं मतां पडची ना हें थारायिल्लेंच आसा। जाल्यार दुसरे वटेन भाजप सरकाराचेर सुद्दां खुबशे लोक नाराज आसात। ह्या सगळ्याचो फायदो आरजी आणि आम आदमी पार्टी अशा न्यू पक्षाचो फायदो जातलो काय? लोक कोणाक मत मारतले, खंयच्या पक्षाक निवडून हाडटले असे खूबशे प्रश्न पडिल्ले। जाल्यार ह्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरां फक्त आमकां लोकूच दिवपाक शकतात। जाल्यार चलात तर लोकांचे मत जाणून घेवया। चडशे आमच्या तो हो गांव जो आसा पळय तो सांस्कृतीक दृश्ट्या व्हडलो आसा, तशेंच टुरिजमाच्या बाबतीनूय मोठो आसा आनी टुरिजमाच्या बाबतीन खूब करपा सारकें हांगासर आसा। एक बरो आमकां दोंगर आसा जुनशे सारको एक बरो दोंगर व्हडलो आसा, थंय जर कितें बरो ट्युरिस्ट स्पॉट करीत जाल्यार भरपूर लोक येवपाक आसा आनी ताचे लागून आमचे जे गरीब लोक आसा तांकां कितें वेवसाय मेळोंक शकता। म्हाजी एक मागणी आसली सगळ्याच कडेन आनी गव्हर्मेंटाकूय म्हाजी मागणी आसा की ज्यो वाटो गांवांत आसा पळय पयलींच्यो पांय वाटो म्हणून त्यो रेगुलरायज करपाच्यो, सर्वे करपाचे आनी ते रेगुलरायज करून ते प्रोटेक्ट करपाचे। डोंगर आसात, फक्त ते डोंगर 70% उरलेले आसात, बाकीचे 30% गेल्ले आसात। आमचे धाकटे आमचे जे भुरगे जे आसा त्यांची फुडली पिढी जी आसा पळय तांकां समोर दवरपाक आमचे कडेन आतां केवळ हे पंचायती मेंबरानच केले जाल्या। आमचं फक्त हे पर्यावरण सांबाळपाचें हे माझे एक काम आसा, माझी एक तांकां एक कळकळीची विनंती आसा। हे जे फीश मार्केट आहा ते एकी कडेन आसा आनी सेकंड थिंग जी फीश सेल आउट करता ती रस्त्या सायडीन बसल्या। म्हणजे हांगासरल्यानच कळटा की आमच्या पंचायतीच्या ह्या मार्केटाचेर कांयच होल्ड ना। आमी सगळ्यांनी म्हणजे आमच्या बुथावयल्यान चिंतपाक जाय की एक प्रॉपर कॅन्डिडेट ही इज वेल क्वॉलिफायड, ही इज नॉलेजेबल पर्सन, सो आमी तांकां सपोर्ट करपाचो आमी ठामपणे डिसायड केल्ले आसा। आमचो हो आशवे बेल्डाचो जो फूल रोड लायन आसा ते म्हाका तर खबर आसा की गेली 10 वर्सां ह्या रोडाचे ना प्रॉपर मेंटेनन्स ना कांयच कोणी केल्लें ना आनी हेचेर पंचायतीन सुद्दां हेचेर प्रॉपर लक्ष दिल्लो ना। सो म्हाका दिसता हे जे कोण सांगता की हो कॅन्डिडेट आमी अहें करतले तहें करतले ते प्रत्यक्षान जेन्ना आफ्टर इलेक्शन जाता की ते कांयच जायना। फक्त ते तेंचो एक इंटेंशन कितें आहा तें हांव नकळो, बट जे आमी तेंचे कडल्यान एक्सपेक्टेड करता, जे सांगता आमी हे करतले ते गोश्टी जायना। आमचो फूल कोस्टल बेल्ट आहा तेच्या रोडाचेर आजून रिपेर एंड मेंटेनन्स कांयच जाल्लें ना आसा। पंचायत निवडणुकीचो निकाल 12 ऑगस्टाक जाहीर जातलो। आपल्या मतदारसंघातलो पंच आपल्या बरोबरच उरचो ह्या खातीर फाटले कांय दिसा साकून पक्षाचो आमदार आटोकाट प्रयत्न करीत आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकर।